घोगळ मडगांव हावसिंग बोर्डातल्या रस्त्याची सामकी चवथिकाय जाल्या। अडानी गॅस कंपनीन पायपलायन घालपा खातीर हो रस्तो खणून पुरयल्लो। ताचेर संबंधित खात्यान डांबरीकरण लेगीत करूंक ना। देखून पावसाच्या दिसांनी येरादारी करप्यांक त्रास जातात अशी थळाव्यांची कागाळ। हो रस्तो रुंद आसा ते भायर फाटल्या 5 वर्सांत एकूय फावट रस्त्याचे डांबरीकरण जावंक नाशिल्ल्यान आता तरी बेगोबेग हो रस्तो दुरुस्त करून दिवपाची थळाव्यांची मागणी। So this is the Google Housing Board area, and because of rain, all roads are gotten mashed here. While driving, it's very difficult even for two-wheeler persons. It gives a pain to their neck, back, and it can create the issue of the backache. And even for the four-wheeler, it's difficult to drive. So we need to repair this area, the road properly here, and even the drainage of outside area. So please do the needful. कळला नंतर फाल्यां उदक भरतले थंय आतां खबर आसल्या मनशाक कळटलें हांगा केलां नाजाल्यार कळना अशी बायक तेतून वतले आनी म्हाका ते हांच्यान काडपाक बी म्हाका भंय दिसता कितें म्हाजे धाकटे आसा ते गाडयेचे फुडें रावल्ले आसता अशी प्रॉब्लेम आसता इमिडिएट त्यांनी कितें करपाक ते केला त्यांनी सोल्युशन करपाक जाय ते आनी PWDचें काम न्हय तो दुसरो हांवें डांबर घालतलो हांव काम करतलें अशी करपाक जायना सो त्यांनी कोणान केला पळय त्यांनी सोल्युशन घालपाक जाय सो सगळ्याचे गव्हर्मेंटा अंडर येता म्हणल्यार तेजें काम म्हाजें काम म्हणून त्यांनी अशेंच रावतात आनी त्रास लोकांक जाता सो आमी सगळं पे करतात टॅक्स पे करतात जाल्यार असले हे सिच्युएशन आमी हांगा उरचें पडटा सो हें सारकें केलें तितलें बरें आसलें पावस स्टार्ट जाला ऑलरेडी जाल्यार बी करपाक शकता तेणी सारकें जाल्यार तितलें बेगीन केलें तितलें बरें म्हणून सारकें सो हे रस्तो खणला हे अडानी पायपलायन घालपा खातीर रस्तो खणिल्लो एक तर हांगा रस्ते केन्ना करूंकूच ना गेल्या 5 वर्सांक तातूंत ऑलरेडी रस्ते नॅरो आसा सारखे ना फोंडकुलां आसा आनी आतां खणून दवरल्या ते बी अडानीन पायपलायन घालपाक तांचें काम आशिल्लें खणला पायप घाला बरें आसा पण मागीर दे शूड मेक द रोड प्रॉपर न्ही की जसो आशिल्लो तसो करा आतां ज्या ऑफिशियल्सांनी तांकां हे परमिशन दिल्लें खणपाक मागीर तांची ड्युटी आसा न्ही पळोवपाक की तांणी रोड केला काय ना सारको खणटूकूर हे आयला तांच्या बरोबर कोण ऑफिशियल्स येना कोण सुपरविजन करना खणला वयल्या वयर माती घाल्या गेल्या आतां पावस पडला ते सगळी माती भितर वता गाड्यो वतना टायर भितर वता आनी स्कुटरीन आतां कोण केन्ना हांगा पडत कांयच सांगपाक येना सो हे ऑफिशियल्स शूड मेक अ नोट की बाबा अडानीन खणला जाल्यार तांकां रस्ते परते सारके करपाक लाया न्ही मागीर तुमी परमिशन जर अर्दवट दिता तांकां खणपाचें मागीर रिपेर कोण करतलो कितें डेव्हलपमेंट जाता लोकां खातीर सुविधा दितात आमकां कांयच प्रॉब्लेम ना आनी आमकां खंयच्या इंडस्ट्री हावसा कडेन प्रॉब्लेम ना पण तांणी जर आमचो बरो रस्तो आशिल्लो फोडून बरो असो सोडून गेला जाल्यार ती सारकी गोश्ट न्ही दॅट इज नॉट करेक्ट तांणी काम केलां परत असं तशें घालपाक जाय असो तसो रस्तो घालपाक जाय एक तर 5 वर्सां जालीं आमचो भितरलो रस्तो जावंक ना आनी ताज्याय फुडें वचून जो आशिल्लो तोय सगळो दीस इज नॉट गूड लॉजीक न्ही फॉर सम डेव्हलपमेंट यू आर डिस्ट्रॉईंग समथींग तशें जायना सो हे कोणाक तरी इन्फॉर्मेशन पावपाक जाय की अडानी गॅस पायपलायन घालतकीर हे आमची अवस्था अशी जाल्या रस्त्याची म्हणून आनी सगळें गोगाळाक जाला आमचे कडेन वस्ट आसा कारण आमचो सामको नॅरो आसा रस्तो बोंडबाग बेतोडीच्या कार्तिनगर वाठारांतलो रस्तो दोनूय वटेन खचला देखून ह्या वाठारांतल्यान येरादारी करपी जड वाहनांक धोको निर्माण जाला रस्ते कुशीक ल्हान संरक्षण वणत बांदिल्ली आनी 3 मीटर मातयेचो भराव घालून नवीन रस्तो उबारिल्लो मात पावसाक लागून माती खचिल्ल्यान रस्तोय खचपाक लागिल्ल्यान आतां अपघात जावपाक शकता म्हणून थळाव्यांनी भंय उक्तायला देखून महामार्ग प्राधिकरणान बेगोबेग हे रस्त्याची दुरुस्ती करची म्हणून थळाव्यांची मागणी सध्या मी असा कीर्तीनगर बोंडबाग बेतोडा ह्या वाठारांत ज्या जाग्यार म्हाज्या फाटल्यान तुम्ही पळोवंक शकता हे बगल रस्त्याचे काम सहकारी पेट्रोल पंप बायताखोल बोरी ह्या बगल रस्त्याचे काम हांगा चालू आसा हालीं त्या रस्त्याचे डांबरीकरण केल्लें आसा हॉट मिक्सिंग केल्लें आसा आनी तुमी म्हाज्या फाटल्यान पळोवंक शकता हांगा हो रस्तो दोनूय वाटांनी खचला हो प्रमुख एक हायवे जाल्ल्या कारणान बेळगांव टू पणजे ह्या रस्त्यावर हो मुख्य हायवे म्हणजे हांगसरल्यान बायताखोल टू मडगांव वचपाक खुबश्यो गाडयो वता दिसपट्ट्यो शेकड्यांनी गाडयो वता हेवी व्हेकल्स वता आनी अशा वेळार ह्या रस्त्याच्या हांगा हो डांबर हांगा खचलेलो आसा एके वटेन थंय मातयेचो भराव ज्या जाग्यार व्हांवोन गेला थंय कॉन्क्रीटचो इल्लो सिमेंटाचो बेतो घालून तें उदक माती आडोवपाचो प्रयत्न केल्लो आसा हायवे प्राधिकरण जें आसा महामार्ग प्राधिकरण जें आसा तेणी कसलेच तरेची जतनाय घेनासतना करपाक जाय म्हणून ह्या रस्त्याचें काम केल्लें आसा मुख्य म्हणजे हांगा ज्या ज्या जाग्यार संरक्षक भिंतीची गरज आशिल्ली राखणे वण्टीची गरज आशिल्ली त्यो वेवस्थीत उबारूंक ना तेंची उंचाय कमी आसा रस्त्याची उंचाय चड जाल्ल्या कारणान मातयेचो भराव जो घातलेलो आसा तो व्हांवोन वयता तो व्हांवोन गेल्या उपरांत रस्तो खचपाचे प्रकार वाडटात
संबंधित यंत्रणेन बेगीन ह्या घटनेची दखल घेवची आणि जाता तितले बेगीन ह्या रस्त्याची दुरुस्ती करची. ह्यो संरक्षक भिंती राखणेवंटी ज्यो आसा तेंची उंचाय वाडोवची आणि हांगा जावपाची शक्यताय आशिल्ले संभाव्य अपघात टाळचे अशी थळाव्यांची मागणी आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर कीर्तीनगर बोंडबाग बेतोडेच्यान शेखर नायक.